माननीय सदस्य आणि आम्ही 2 फेब्रुवारी 2024 हे तारखेक सुरवात केल्ल्या गोंय राज्याचे 8वे विधानसभेचे 6वे अधिवेशन सोंपतात. हे अधिवेशन माननीय राज्यपालांच्या अभिभाशणान सुरू जालें. त्या उपरांत माननीय राज्यपालांच्या अभिभाशणाची प्रत सभागृहाच्या पटलाचेर दवरली. श्री कृष्णा साळकर हांणी मांडिल्ल्या तशेंच श्री प्रेमेन शेट आणि श्री राजेश फळदेसाय हांणी प्रस्तावाचेर सभागृहात माननीय राज्यपालांचे आणि तांणी 2 फेब्रुवारी 2024 तारखेक केल्ल्या अभिभाशणांत पासत तांचे उपकार मानले. उपकाराच्या प्रस्तावा वांगडा दुरुस्ती प्रस्ताव आयले आणि तांचेर भासाभास जाली. त्या उपरांत दुरुस्ती प्रस्ताव मतदानात घातले आणि ते न्हयकारले आणि सभागृहाच्या राज्यपालांच्या अभिभाशणा वयल्या उपकार आणि मानपी थारावाचेर भासाभास जाले आणि मतदान घालून ते प्रस्ताव मंजूर जाले. हे अधिवेशन मजगती 316 तारांकीत प्रश्नाच्यो पूर्व सुचोवणी आणि 1051 तारांकीत प्रश्नाच्यो पूर्व सुचोवणी आयल्यो. तातूंतल्या 25 तारांकीत प्रश्न तोंडी जाप दिली. कामगार सल्लागार समितीचो पयलो अहवाल 2024 सभागृहांत सादर जालो. प्रस्ताव मतदानात घातलो आणि सभागृहांत तो मानून घेतलो. ते भायर 20 शोक प्रस्ताव आणि 45 अभिनंदनाचे प्रस्ताव सभागृहांत मानून घेतले. हे भायर 215 कागदपत्रां सभागृहाच्या पटलाचेर दवरली. ह्या अधिवेशनात भौशीक म्हत्वाचे ताकतीकेन प्रश्न व तातूंतल्यान सभागृहाच्या वांगड्यांची आपल्या लोकशाहीच्या जनादेशांतल्यान जागोवपी वेगवेगळ्या संसदीय साधनांचो वापर करून सभागृहाचें लक्ष ओडपा खातीर त्या अधिवेशनात 10 लक्षवेधी सूचना आयल्यो आणि 65 शून्यकाळाचे उल्लेख केले. भौशीक म्हत्वाच्या विशयाचेर वांगड्यांचे 5 खाजगी प्रस्ताव दाखल केले. तातूंतले एक थाराव एकमतान मानून घेतलो. एक थाराव सभागृह समितीत हाऊस कमिटी धाडला आणि 3 थाराव सभागृहाच्या मतदानात घालून फाटी घेतले. वित्ती कामगार समितीच्या संदर्भात 2023-24 दुसरे गट अनुदानीत पुरवणी मागण्यो सादर केल्यो. ताजेर भासाभास जाली, मतदान जालें आणि तातले सभागृहात मानून घेतले आणि ताका जोडून गोंय विनियोग विधेयक 2024 सादर केलें. विचारांत घेतले आणि ते मानून घेतले. माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी वर्स 2024-25 खातीर गोंय राज्याचो अर्थसंघ विधानसभेत सादर केलो. 2024-25 ह्या वर्सा खातीर लेखा अनुदान सभागृहाच्या मुखार सादर करून ताचेर चर्चा जावन आणि मतदान घालून संमत केल्यो. गोंय विनियोग लेखा अनुदान विधेयक 2024 मांडून विचारांत घेतलें. मतदानाक घालून सभागृहांत तें विधेयक संमत केलें. सभागृहांत संमत केल्ल्या 13 विधेयकांक माननीय राज्यपालांची संमती दिल्ल्याचें सभागृहांच्या निदर्शन आयलें आणि 12 सरकारी विधेयकां मंजूर करून घेतलीं. म्हज्या सगळ्या माननीय सदस्यांक हांव धन्यवाद म्हणटा. तांणी म्हाका डॉक्टरेट पदवी फावो जाल्ल्या संदर्भांत अभिनंदन केलें. खरें म्हळ्यार हांवें सदांच सभापती ह्या नात्यान 24/7 लोकांचो अशें लोकशाहीच्या कल्याणा खातीर सभागृहाचे संसदीय कार्यपद्दतीचो विशेष वापर करपाचें थारायल्लें. हांव माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, सगळे मंत्री, विरोधी पक्ष फुडारी युरिया आलेमांव, माननीय उपसभापती श्री जोसेवा डिसोजा, सभागृहाचे सगळे माननीय वांगडी हांचे उपकार मानता. तशेंच गोंय विधिमंडळ सचिव तशेंच श्रीमती नम्रता उलमान, विधिमंडळ सचिवालयाचे अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, मुख्य सचिव आणि तांचे अधिकारी, खात्याचे सगळे अधिकारी, प्रसार माध्यमाचे प्रेस, सगळे संबंधीत जाणे अधिवेशनाक यशस्वी करपा खातीर खूप काम केलें. गव्हर्नरान आमकां लेटर धाडलें आसा. तें सगळ्यांक कळीत करपाक सांगलें आसा. ताजो प्रत हांव सगळ्या समोर दवरतां. आतां राष्ट्रीय खातीर आमी सगळे उबे रावया.